पावस ना तेन्ना कांय जायना पावस जोड तेन्ना बरो दिसता पावस जोड तेन्ना आख्खो कोलाक उजो लागता पावस ना तेन्ना हे मातसो कोल बंद करचो आनी ते एमपीटी आतां ग्रावंडार व्हडली मिटींग जाल्ली जाता तितले मातशें एक्शन दिवचे आनी आम कोल इतलो ना हिंगा कोल चड सामकें करता आख्खो धुंवर जाता आनी आतां मिटींग बी जेयल्या आमी सगळें केलां तें मातशें कोल बेगीन बंद जावचो आम कोल चड त्रास करता सामको एकदम चड त्रास करता पावस ना तेन्ना सामको आख्खो धुंवर जाता आनी पावस जाता तेन्ना मातशें आमकां शांती आसता हिंगा आनी दर्याचें आमकां ड्रेजींगूय नाका आमकां हिंगा आमकां हे धंदो हिंगा सांबाळपाक आमकां चड त्रास पडटा सामको केनो बेनो सांबाळपाक सामको चड त्रास पडटा एकदम चड त्रास सामकी हांव फिशिंगाक गेल्लो हांव डेली फिशिंगाक वयतां आयज चोयल्यार बत नंबर 5 आनी बत नंबर 6 2 बोटी लागले व्हडल्यो आनी दोनूय बोट्यो कोडश्याच्यो हाली जाताय हेजेरूय पोल्युशन बोर्डान रिपोर्ट बरो काडला जाल्यार हेजेर एक्शन जावचें आनी बंद जावचो आनी जरी तर हें तर तेणी केलें ह्यो बोट्यो कोळशाच्यो बोट्यो कोळसो वास्कोन जरी तर बंद केलो जाल्यार आमकां दिसतलें की गोवा पोल्युशन बोर्ड गोंयान आहाय आतां पयलीं तेदें व्हडलें पब्लीक हियरींग जालें कोळसो लोकांक नाका नाका म्हणून लोकांनी बॉब मारून थंय थकले आणि इनफॅक्ट आम्ही पावर ह्याच्या कडेन हे सुद्दां केलेलें की हे पोल्युशन बोर्डा कडेन की हेंच्या कडेन एट प्रेझेंट जे आसा तेचेर तेंच्यान स्टे हाडचे लोकांची बारीक बारीकशी घरां सुद्दां बांदतात तांकां लोक स्टे हाडून तांकां इल्लिगल म्हणटात आनी वेरेन जेन्ना पोल्युशन जाता म्हणून लोकांनी प्रूव केलें की इट इज एंटायर गोवा अगेन्स्ट दीस कोल भायर सरलो आनी तेंच्यांनी प्रूव केलें इट इज पोल्युशन जाता म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी हांकां कित्याक बंद करूना यू सी इट इज रेनिंग आनी स्टील तेंचें पोल्युशन जाता आनी पोल्युशन बोर्ड सांगता की ते इट इज नॉट हेल्थी बट स्टील ते काम कंटिन्यू चालू आसा सो यू कॅन सिचन हांव मागता सगळ्यांक गव्हर्मेंटा कडेन प्लीज हेचेर कितें तरी एक्शन घेवची म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान MPT एरिया जी आहा ती मोस्ट पोल्युटेड एरिया म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आनी लास्ट टायम जेन्ना आमची हियरींग जालें रिगार्डींग कोल पोल्युशन अजून पासून आमकां कांय रिपोर्टींग तेंच्यांनी दिवंक ना म्हाका दिसता इतल्यान तरी तेंच्यांनी रिपोर्ट दिवपाक जाय आतां पावस पडलो म्हणून खंय तरी कोल थंड सकयल पडला निम बसलेले आसा म्हणून तेंच्यांनी वोगी रावप जायना म्हाका दिसता MPTन जाता तितले चड प्रिकॉशन घेवपाक जाय आनी जें पोल्युशन जाता पळय तें बंद करपाक जाय हांगा समज जें पोल्युशन बंद जाता जाल्यार एक्सपान्शनाचें सोडूनच दी म्हाका दिसता हे MPTन इनिशिएटीव घेवपाक जाय जाता तितले बेगीन आनी कोल पोल्युशन आहा पळय कोल हँडलिंग आहा तोच बंद करपाक जाय आयज म्युन्सिपालिटीचो पयलो प्रथम नागरीक आसल्या कारणान म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आमचे वास्को सिटी हेचेर लक्ष घालपाचें म्हाका दिसना समज ते येता ते समज एक 15 दिसान किंवा म्हयन्या भितर आमकां रिस्पॉन्स गावना जाल्यार म्हाका परते म्हाका दिसता ते कावन्सिलाक घेवन कितें तरी एक्शन घेवचें एज्युकेशन करचें पडटलें